Tachanawan pratitadena Amiye Jesus Togiye Tiwam Sobab Tumo Sobab Tiwam Sobab Tumo Chiboy Jesus Am Sobab बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूचे आपरगुणेचे परबेच्या नोवेनाचो आयज 8वो दीस आनी आयच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा शांती प्रसारुया जेजूची गोवाय जावया. जुंय सुरवात आसा थंय शेवट आसा. जुंय पयलो आसा थंय निमाणो आसा आनी जुंय उसामोलय आसा उपरासता थंय शांती परगडटा. मोगाल इश्टांनो, मनशाचे जिवी दोनूय भागांनी गुंतलेले आसा. सूख आनी दूख, कोश्ट आनी बरेपण, वादळ मोड आनी शांती. पूण ह्या दोनूय भागांनी जेजूचे आसणे आसताच. ताका आमी एकवटान रावल्यार ताजे कडल्यान आमी शांती अनुभवूंक पावता. तर आमी जेजूची शांती अनुभवूंक आनी अनुभवलेली शांती सगल्यांक प्रसारूंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे नीज गोवाय आमी जावं ह्या मिसा बलिदान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोल मागुया. आनी म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, ही वाचलेली चिंतना आनी आयच्या दिसाचो विशय आमच्या मनान धरून आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. शांती पोरसावंक वो शिंपडावंक जेजूचे गोवाय आमी जावया. शांती आमी परगडटल्यो जाल्यार वो शिंपडायतल्यो जाल्यार पयले सुवातेर आमी शांतीची मनशां जावंक गरज. शांती आमचे भितर आसूंक फावो. जायते फावटी शांतीची मनशां जावंक आमी जायतो प्रयत्न केला. घडये म्हजे असोगतायेक लागून, म्हज्या वांगड्या जिविताक लागून शांती म्हजे जिवितान ना म्हूण दुसऱ्याचे जिवितान पडोवंक आमी चुकल्या. वो शिंपडावंक आमी चुकल्या. हे वेळार ह्या सगळ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी तेच बापा लागीं आमी खालतीकायेन आमच्या पातकांचे आमी बोगसणे मागुया. सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पवित्र करता आनी तुमकां पावलो म्हजो सांगता मनान चिंतून तोंडान चालून वाऱ्या दारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायगून सदांच सांकवाळ मरी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परबेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sweet
धाडुया. मिसाचे सुरवातेक वाचलेली इतिहासां आमच्या मनांत धाडुया. आयच्या दिसाक दोंदेकारां पासत मिसाचे भेटेंत आमी मागता. तशेंच जायते वा आमची फिरगोजेंतलीं जायतीं वाडेकारां तांकांय ह्या वेळार मागण्यांची गरज. तांचे पासत आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा, तुजे मोहिमेचो प्रकाश आमच्या काळजांनी फांकय. ह्या उजवाडान संवसाराच्या काळोखांतल्यान चलूंक सासणीक उजवाडाच्या आमच्या माय देसान आमी पावोशिंग कर. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन जुआवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटां आनी ताका मानता तें आमी कोत्तां. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बाबाड दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता. तो आमचे सोबें जियेता म्हूण ही कुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचोय संदेश मानून घेवं नाकात, पूण ते संदेश देवा कडचे येता जाल्यार कोसाक लावन पळयात. कारण जायते फोटकिरे प्रवादी संवसारान आयलोले आसात. देवाचो संदेश एक खुणे वरवीं ओळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनशा सोयबान आयला म्हूण मानून घेता तो देवाचो संदेश घेवन येता. आनी जो कोण जेजूक असो मानून घेयना तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोध्यांचो. तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकलां. खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी ताचेर तुमी जैत वेलां. कारण जो तुमचे सोबें आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले. देखून संवसाराची भास ते उलयता आनी संवसार तांचे आयकता. पूण आमी देवाचे आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचे आयकोन घेता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फटकिरो तो आमकां कळटा. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. म्हणया, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगली प्रित्म तुजे आदीन कोत्तलो. जबाब, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. आतां राजानो समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभाऱ्यांनो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें भें दवरात आनी तोत्तरून ताच्या पांयां पडात. जबाब, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. उद्गार सगळीं उबी रावया.
sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy, soy, soy. Salve sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy, soy, soy. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. Salve sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy, soy, soy. Salve sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुआवांक कोयदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबोलोन आनी नेफ्तालेचे शिमीर दर्या देगे आसत्या काफरनावांत ताणें ठिकाण केलें. इजायास प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें ते हे पोरीं पाळोवन येवंक जाय आसलें. जाबोलानाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्या देगेन वेथ्या मार्गार जॉर्दाना पेले थोडी राष्ट्रांची गालिलिया काळोखान आसलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मोर्नाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. तो दीस जावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात कित्याक सुर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्ख्या गालिलिया भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिंकयतालो, स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. तांचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी समेस्त वायटाकारांक सबार जिन्साचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलोल्यांक, देंवचार बसलोल्यांक, मुर्लूक जालोल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचे सुरशीं हाडटालीं आनी तो तांकां बोरीं करतालो. गालिलिया, देकापोलीस, जेरुसालेम, जुदेया आनी जॉर्दाना पेले थोडी थावन येवन लोकांच्यो व्हड उरपोंजी ताचे फाटल्यान वेताल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय आमच्या सुरवातीच्या उतरांनी आमच्या कानार सादला. आनी आयचो विशय म्हणल्यार शांती पोरसावया, जेजूचे गोवाय जावया. आयज काल शांती सोदूंक वो आमच्या जिवितांत शांती आसची हें सगल्यांचें मागणें. आमी सुटयो पडटा तेन्ना हांगातूय वेतात, घोडे आमकां वेळ सारूंक जाय आनी बरोच बोर आमकां शांती आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक जाय असलें आमचें मन आसता. हेच भाशेन एक मनीस शांती सोदूंक ह्या त्या गांवांत भोंवतालो. तो आपल्याच मनांत अशें म्हणटालो, म्हाका असलो देश जाय जंयसर झुजानात, जंयसर झगडीं ना, जंयसर एकामेकाचेर बोगलांटानात, जंयसर सगळीं मोगान चलतात, सगळीच शांती हे असल्या देशांत आसा. असलो देश खंय मेळटलो काय? आनी हेच ताच्या प्रश्नाक जबाब दिवंक तो तरेकवार देशांची भोंवडी करतालो. आनी एका दिसाक जेन्ना
तो आपल्याचे यात्रेंत आसलो भोंवडेत आसलो तेन्ना एका विमानांत तो बसून आसलो प्लेनांत तेन्ना ताच्या सायडीनच एक दुसरो भाव आसलो आनी ह्या भावान ह्या भोंवडेकारा लागीं विचारलें तुज्या कपलाचेर इतल्यो मिऱ्यो कित्याक तूं कितें चिंताय कितें तुका सतायता कितें तुका तुजें मन असल्या प्रश्नान बुडलां आनी साबार प्रश्न करून ह्या बाबान ह्या प्रश्न विचारतल्याक अशें म्हणलें तुका खबर आसा असलो देश जंयसर सगळी शांती आसा सगळेंच मोगान बोल्लां एकामेकाचेर कोण गाराणें घालिना ना म्हूण झगडीं झुजानात सगळीं लोक सगळेंच वातावरण शांतीचें आसा बरे भाशेन सगळीं भोंवतात आनी तेन्ना थोडोसो वेळ उगीच रावन ह्या बाबान ह्या प्रश्नान बुडलोल्या बाबाक म्हणलें म्हाका असलो देश खबर ना ना म्हूण गांवूय हांव नोकडो पूण एक मनीस हांव जाणा जो तुजें जिवीत शांतीन भरतलो तुजें जिवीत सगळेंच बदलतलो तुजें जिवीत नवें करतलो तूं तुज्या जिवितांत शांती अनुभवतलो आनीच शांती तूं दुसऱ्याक दिवंक पावतलो आनी तेन्ना वेळ काडिनासतना ह्या बाबान ताका म्हणलें म्हाका सांग ह्या मनशाचें म्हाका पत्तो दी वो एड्रेस म्हाका दी हांव वचोन ताचे लागीं म्हाका शांती मागता म्हाका शांती दी म्हूण सांगता आनी तेन्ना हो मनीस जाचें नांव साधू सुंदर सिंग ही वॉज अ कन्वर्ट एक हिंदू भाव जो जेन्ना ताका जेजू मेळ्ळो सगळेंच ताचें जिवीत बदल्लें तो शांतीचो मनीस जालो आनीच शांती देसा देसा वचून सगळ्याक तो भोंवंक लागलो आनी हेंच ताणें ह्या भावाक सांगलें ताचो पत्तो म्हणल्यार तो मनीस म्हणल्यार जेजू जेन्ना तूं जेजूंत रिगतलो जेन्ना तूं जेजूंत तुजें जिवीत तुका ओरपून दितलो तुकाच भेट कोतलो तेन्ना तूं शांतीचो मनीस जातलो शांती तुज्या जिवितांत भितर सरतली न्हूच फकत तुज्या जिवितांत पूण तुज्या सरभोंवतणी आसलेल्या भावा भयणीच्या जिवितांत तूं शांती परगटूंक जावं शिंपडावंक जावं तांकां शांतीची मनशां तूं करूंक पावतलो म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो आयज आमी हांगा मिसाची भेटेन जायतीं जाणां वांटो घेतात आयज असली परिस्थिती जाल्ली आसा घडये तुमच्या नोवेनांत इग्रोज बोत्ताली जायत पूण आयज द न्यू नॉर्मल्स आमी जाणात सोशियल डिस्टन्सिंग आमी सांबाळूंक जाय वी हॅव टू वेअर मास्क घालून मिसाचे भेटेन आमी हाजीर जावंक जाय असल्या ह्या संदर्भांत असल्या ह्या पिडेच्या काळान आमी सगळीं शांती सोदतात आनी एकूच प्रश्नाक घडये आमी जबाब आंवडेतात केन्ना हें सोंपतलें काय सगळें केन्ना पयले भाशेन आमी सगळीं बरे भाशेन आमी चलतले काय जावं घडये एकामेकाक हात दितले वेंग मारतले आनी भाशेन आमी जातलें काय शांती आमच्या जिवितांत भोव गरजेची शांती आमच्या जिवितांत आसतली जाल्यार शांतीची आमी मनशां जातलीं जाल्यार आईचीं वाचपाक आमकां हेच दिशेन आमचें मन ओडटात आनी हें मन म्हणल्यार जो निकतोच जल्मला त्या जेजूक आमचो माज करूंक आमच्या जिवितांत ताका येवकार दिवंक हो जावन आसा शांतीचो कुंवर ह्या शांतीच्या कुंवराक आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत आमी येवकार दिवंक आनी बरोच भर आमच्या कुटुंबांत आमी येवकार दिवंक शांतीचीं दर एकलीं मनशां आमी जावं आयचे पयले वाचपाक आमी नदर मारली जाल्यार आयचे पयले वाचप जुवांवचे पयले चिठींतलें आमी वाचलां आनी हांगासर हें वाचप 2 भागांनी घातलेलें आसा पयले भागांत आमी आयकलां ते भाशेन कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें तांकां ताचे कोडे मेळटाच कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी आयकता
ही तर ताची आज्ञा ताचे पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बाबाड दवरचो म्हणजे आमी जेजूचेर बाबाड दवरचो आनी दुसरें म्हणजे आमकां सांगता ते भाशेन ताणें आमकां आज्ञा दिल्या ते प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो हे पयल्या भागान मेळटा जेजूक आमी मानून घेवंक जाय दॅट ही इज आवर सेवियर तो आमकां साल्वार करतलो तो आमकां आमचो सुरवंडार तो आमकां सोडूंक ह्या संवसारांत आयला नातालांची परब समोरोंबली म्हण जायना जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी आदवेंताचो काळांत आमी खेरीतपणी ह्या जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करता उणेच उण 4 सातोळे आमी तयारी करता 4 आयतार आमची तयारी जाता आनी जेन्ना जेजूचो जल्म जाता तेन्ना आमी व्हडे उमेदीन व्हडे गोणगोणान हो जल्म आमी समोरमता पूण प्रश्न म्हणल्यार ही हाडलेली जेजून हाडलेली खुशालकाय कितल्या दिसांची काय ही जेजून हाडलेली शांती कितल्या दिसांची काय फकत एकूच दिसाची काय थोडेच वरांची काय थोडेच मिनटांची काय आमी क्रिस्ती बाबा भयणां वी आर क्रिस्टियन्स आमी व्हडले अभिमानान आनी व्हडले गर्वान आमी म्हणटा हांव क्रिस्तांव आर वी लिव्हिंग द व्हॅल्यूज ऑफ क्रायस्ट आमी जेजूच्या तत्वांनी आमी आमच्या कुटुंबान म्हज्या जिवितान खासगी जिवितान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या समुदायान म्हज्या समाजान आमी जियेता काय जेजू हे पयल्या वाचपांत आमकां म्हणटा आमकां कितें मागता तें आमकां मेळटलें फकत 2च कंडिशन आसात पयलें म्हणल्यार जेजूक आमचो सुरवंडार म्हूण आमी मानून घेवचो आनी दुसरें म्हणल्यार आमी एकामेकाचो मोग करचो जे भाशेन जेजून आपल्या शिसांचो मोग केलो तांचे पांय धुले आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी वचात आनी अशेंच करात सर्व युअर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तुमची बाबा भयणां आसात तांची सेवा चाकरी करात म्हाका आनी व्हडलें कांय नाका सेवा चाकरी करप म्हणजे जेन्ना आमी सेवा चाकरी करतले दुसऱ्याचो मोग करतले आमीच जोण एकली आमी सॅटिस्फायड जातले आनी शांती आपुणूच आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत येतली दुसरो भाग हे पयल्या वाचपाचो आमकां सांगता तो म्हणल्यार अबाउट एंटी क्रायस्ट जायते जाण येतात जायते प्रवादी आसात आमकां फुडें जायतीं सिट्युएशनां असले निर्माण करतात that will take us away from Christ. ही आमी जोण एकल्यांनी पारखून घेवची गरज जायते पावटी देर इज मॉब मेंटॅलिटी तो वयता हांवूय चल्लो ती वयतात आमी चलया तो कुटुंबान ते भाशेन गेला हांवूय चलोया आमी अशें करुया वी हॅव टू स्टँड फॉर क्रायस्ट जेजून आमकां म्हणलां जरी तर तुमी म्हाका संवसारांत परगटीत जाल्यार फाल्यां सुर्गीच्या राजान हांवूय तुमकां म्हज्या बापा उजीर परगटतलो म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आयज आमच्या गोंयांत फुडें आयज आमच्या भारतांत फुडें आयज आमच्या फुडें ओन इन अ ओन पॅरीश फुडें आयज आख्या संवसारांत जायते असले मुद्दे चल्लोले आसात फुडें जायतीं असलीं सिट्युएशनां अरायज जाल्लीं आसात बिकॉज ऑफ आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओन म्हणल्यार आमचेच क्रिस्तांवांक लागून आमीच जेजूचे व्हॅल्यूज आयज जियेनात आनी दुसऱ्यांक आमी कितें परगटतले काय आमी दुसऱ्यांक शांतीची मनशां जावची ना जेजूचे गोवाय आमी जावंक पावची नात जाल्यार दुसरे वाचपांत हो शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ते भाशेन जेजू एकूच संदेश घेवन आयलो तो म्हणल्यार जिवीत बदलात कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां जिवीत बदलात स्टील देर इज टायम वी हॅव टू चेंज आवर लायफ आमगेलें इनर कन्वर्शन म्हणटा तें जावंक जाय भितरल्या भितर आमी कन्वर्ट जावंक जाय आमी क्रिस्तांव मिसाची भेटेक येता घोडे गाळांत आमी तेर्स करता घोडे उपास करता जायतीं मागणें करता इफ आमचें लायफ does not go in hand what we are doing सगळें ओमत्या कोडशार उदक
मागणें करूंक जाय आनी म्हजें जिवीतूय दुसऱ्या लागीं उलोवंक जाय. आमी दुसऱ्यांक जायते पावटी सांगतात यू हॅव टू चेंज योर लायफ, बट वॉट अबाउट यू? तुवें तुजें जिवीत बदल्लां काय? तुजे घोडी उलोवप बरें जायना, तुजें घोडी पडोवप सारकें ना, तुजी घोडी चिंतना सारकी नाच, घोडी दुसरे वाटेन तुजी वागणूक सारक्यो नाच. आमी शांतीची मनशां जातलीं जाल्यार आमचें जण एकल्यांनी आमी आमकांच बदलूंक जाय. महात्मा गांधी म्हणटालो इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट. तुवें तुकाच पयलें बदलूंक जाय. आनी हें बदलपाचें वातावरण जेन्ना शिंपडटलें सगल्याक, आमी सगल्याक हें शिंपडतलें तेन्ना आमी शांती बी सगल्याक आमी शिंपडावंक पावतल्यो. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आमकां न्यू नॉर्मल्स म्हणटच थोड्योश्यो वस्तू आसात. वेरींग ऑफ मास्क, हे मास्क तोंडार आमी धांपडें घालतात. घोडे पळोवंक गेल्यार आयज आमी आमकां आमचे अत्मीक वाटेन जे उतरां गरजेचे न्हय तेचेर आमी मास्क घालची गरज. दुसरे सुवातेर वी सॅनिटायज आवर सेल्फ, आमी हात धुयतात. आमचे घोडे हातांनी वरवीं अत्मीक वाटेन जें गरजेचें न्हय तें हातां वरवीं आमी करतात. जायतें वायट घोडे दुसऱ्याक आमी करतात, हातां वरवीं जायतें वायट वयता. ताचे वरवीं आयज आमी आमकांच हें अत्मीक वाटेन आमी सॅनिटायज करची गरज. जे वायट करतात तें आमी बरें करची गरज. दुसरें म्हणल्यार सोशल डिस्टन्सींग आमी सांबाळटात. हें सोशल डिस्टन्सींग फ्रॉम इवल, फ्रॉम एंटी क्रायस्ट एक्टिविटी आमी करूंक जाय. जें कितें म्हज्या धर्माच्या आड वेता, जें कितें जेजूचे व्हॅल्यूज ताचे आड वेता तें आमी सोडून दिवन आमी ताका सोशल डिस्टन्सींग, वी हॅव टू डिस्टन्स आवर सेल्फ फ्रॉम एंटी क्रायस्ट एक्टिविटीज. कित्याक जेजून आमकां आपल्या रोगता वरवीं जिखून घेतल्यांच. ताणें आपूण कुर्सार मरून आमकां जिखून घेतल्यांच. ताचे रोगताचो मोल आसा तें अशेंच सोरोन वचोंक फावना. आयज हे मिसाची भेटींत आमी वांटो घेता आसतना किरीतपणी आमी शांतीची वो शांती आमी परगडटलीं जाल्यार आनी जेजूचे गोवाय जातले जाल्यार पयले सुवातेर हांवें शांतीचो मनीस जावची गरज. म्हजें भितरलें भितूल आसा तें आमी बदलची गरज. आनी बदलूंक आमकां जायत्यो सवलती आसात. जावं पवित्र पुस्तक आसा, मागणी आसा, बऱ्यो करणी आमच्यान करूंक जाता, जायतें बरें आमी शिंपडावंक जाता. आनी सांगलां ते भाशेन आमची उतरां जी वायट आसात ताचेर मास्क घालची गरज. आमचे घोडे हातांनी घोडे आमचे वरवीं जें वायट वयता तें सॅनिटायज करची गरज. आनी तिसरे सुवातेर जें कितें आमी सोशल डिस्टन्सींग म्हणटा, म्हजे वागणुकेक लागून क्रिस्ताचेर आड पावलां उखलता जाल्यार आमी सोशल डिस्टन्सींग फ्रॉम एंटी क्रायस्ट एक्टिविटी आमी करची गरज. हेंच मनान धरून आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. हे वेळार सगळीं आमी उबी रावया आनी आयकल्ल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आमी बापाच्या हातांत उबारुया. आमच्या भाग्योत बापान, गवली बापान आनी सोमेस याज्ञिकांनी सदांच जेजूची शांती आपल्या खासगी मागण्यांतल्यान अनुभवूंक पवित्र आत्म्याची शांती तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची ताकूत कर. जावं धर्मांक लागून वो जाती खातीरच्या भेदभावाक लागून आपले धार्मीक आपसवाती लागून आमच्या देशान शांती बिगडत वेता. आमच्या सरकारी ओडिलाच्या फुडारीपणा खाल शांतीची किरणां आमचेर पडूं म्हूण
बापा लागीं मागुया. दयाळ बापो, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. मनीस आपले जिवीत शांतीचे करून वेगवेगळ्या वाटेनी गेला आनी सांडला. नव्यान शांतीचे वाटेर येवन आपली पावलां मारून तो विसरला. तर तांणी जेजूक एकवटून आपली पावलां शांतीच्या मार्गार मारून बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापो, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आतांचे परिस्थितीक लागून मनशाच्या काळजांतली शांती बिगडल्या. भिराण आनी प्रश्न मनांत रिकल्यात. असल्या वेळार आमचो बाबाट खोलावन आनी शांतीन जिवन बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापो, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयच्या नव्यानान आमच्या पिरकोचेर दोंदो पत्तिली सगळीं भाव भयणां समोर ओंपता. देवान तांचेर दोंत्याचेर सुमाम आशिर्वाद घालून तांचो वावर सुफल करून देवा लागीं मागुया. दयाळ बापो, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. मोगाळ बापा, बाबार्थान आनी विस्वासान आमच्या काळजा मनांतली थोडी आमची मागणी बाबार्थान तुज्या हातांत उबारल्यात. आमच्या मागण्यांचेर आनी आमी हांगासर एकठांय जाल्ल्याचेर दर एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भागितल्या फुलांमधी, रानातल्या झाडांमधी, कोणीतल्या रानांमधी, ईश्वराक सोडलेले जेजूच्या काळजासावे बेटोय काकालीस मोचे. 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 मोच्या मोगाळ बाबा भयणादो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्बेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कुडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवंक तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. ही आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पोरबेदारान सासनाचे देवा सोर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसाक तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचे सासणीक येवजण उक्ती केली आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलो अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Poet, 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 Dolbarato sorvis porto. Poet, 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 Dolbarato sorvis porto. Sorgani संसार बोला तुझ्याच होय बाबा स्वर्गानी संसार बोला तुझ्याच होय बाबा ओ स्वर्गी तुका सोयीसो सर्वेस्पराची नावी येतात ताका सोय सर्वेस्पराची नावी येतात ताका सोय Sorgi, tuka soyso. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो गूट परगोटुया Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù non piange dolore, Gesù
मेलो जेजूची मोत जाला जेजू नव्याने तोरो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिबोंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां जिस्तागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची खिरीतपणी धोंदेकारांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागिबोन झुजे बागिबोन धरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर परबेदार बाबा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलें प्रार्थोन आमी म्हणटा आसतना आमकां जण एकल्याक शांतीची मनशां कर म्हूण आमी मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोटली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे समय आसूं. आमी सगळीं एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. निकतोच जल्मल्लो शांतीचो कुंवर हे वेळार येवंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा. ताका बाबार्थान घेवंक फुडें सरतलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या पोळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. खेरीत आमचे दिनवास फादर नॉबर्ट डिसिल्वा आमकां आयज मिसाची बॅट समोर उमली. देवाचें उतर आमकां परगोटलें. शांतीची मनशां आमी जावंक जाय आनी शांती पसरावया. फाल्यां वेस्पर 6:30 वरांचेर जातलें. फाल्यां कॉफ्रारिया हाचें नोवेन विशय जावन आसा देवाचे भिरांतीन चलुया, जेजूचे गोवाय जावया. फादर झेवियर इस्तिबेरो आमकां मिसाची बॅट समोर उमूंक येतलो. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमचे हात सोडुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुर्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तोमा जोणेकल्याचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी ह्या पिढेंत आसलेल्या सगल्या संवसाराचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान जिवंक शांतीची मनशां जावं. तेच जेजूच्या बोळान आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार.
देवा आमच्या सुरगीच्या बापा, आयच्या दिसाक तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगल्या पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबार्थान ओडकूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोयबेमोत मुखामोळ रूप पळोवंक निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sorgi undo Jesu dilo amka oslo pavonaslo amso Jesu chemon salo amchi atmi dukin paulo Begin